Welcome back. Congressman Sudeep Tamankar said that there is no need of Mopa Airport and the case should be shut. Rectifying his colleague, Regina Lawrence cleared that Mopa Airport was not needed at present and state government could sustain with Double Airport for the next 25 years. Tamankar charged that the government has failed on the sunburn front. ना आवश्यकता ना अशें दिसता गोंय राज्याक सध्या मोपाची आवश्यकता ना for the time being. हय म्हणून सरकारान इमिजिएटली स्टॉप दवरचो. The Congress doesn't want Mopa? हां ना तांकीत म्हणला ही करेक्ट हिम. He said ना सद्याक गरज ना म्हण. सद्याक गरज ना म्हण. He said it. सद्याक गरज ना म्हण. सद्याक. See, it is like this. It is like this. No. It's not temporary. It's not temporary. No. It's not temporary. I'm correcting you. It's not temporary. It's like this. That for the time being it is not required. Even last time I said. One second. After 25 years. One second. Yes. After 25. Why I'm saying is for this airport. सद्याक पड emergency situation हे पड प्रोसीजर हे पड केला अपग्रेडेशन केला नी 25 वर्सां सद्याक काय प्रॉब्लेम ना. And second one more thing, why in a hurry to do Mopa? कित्याक तो PPP कोत्ता आनी ते प्रायवेट प्लेयराक दिवपाक मेळटा म्हणून. आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पैशांचो व्यवहार करून त्या पार्टीक परमिशन दिल्लें आसा आनी तो पयसो सरकाराक पळय गेल्लो आसा तो उबो करपाक तेंच्यांनी थंय खंयच्याय स्टेजीक ते पावल्ले आसा हे खंय तरी आयज उघड जाल्लें आसा. Omkar Ferrari for Prudent. Transport Department has commenced its Alchometer drive in full swing at Panaji bus stand. Police test the level of alcohol present in the drivers and conductors of the private and Kadamba buses with the Alchometer. If the person is found intoxicated, then they fine the owner of the bus and driver is not allowed to drive the bus. RTO inspector said that this drive is intensified at present and will continue henceforth. आम्ही एक मोहीम केली आसा. आम्ही प्रत्येक म्हणजे कदंबाचे आणि प्रायव्हेट दोन्ही गाड्यांचे ड्रायव्हरांक चेकअप चालू आला. जवळ 15 दीस झाले. देड ते 3:30 सुमार सकाळचे दनपारचे वेळा करता तशेंच रातचे करता. 8, 8:30, 9 अशें पळयता. 15 दीस जाले पळयता तो 250-300 लोकांक चेक केले. अजून सुद्दां 3 पॉझिटिव्ह सापडले आमकां 3 केसी आणि मोहीम चालू आसा. आणि हे मशिनरी आमची हाका नोजल फुडलो प्रत्येक नोजल सेपरेट आसा. प्रत्येकाक सेपरेट वापरता नोजल आसा तो प्रत्येकाक सेपरेट होच यूज परत करना. हो यूज केलो की काडून सायडीक उडयता डिस्पोजल आणि नवो घालता आणि रिडींग येता. परमिसिबल लिमीट जाल्यार आसा परमिसिबल लिमीट जाल्यार ते ब्लँक येता नेगेटीव येता. नेगेटीव आयल्यार चेकींग रिपोर्ट दिना. जर पॉझिटिव्ह जाल्यार आसत जाल्यार चेकींग रिपोर्ट दिता ताका गाडी वयल्यान देंवयता ड्रायव्हराक आणि फर्दर न्यूफूल एक्शन आमचे प्रोसिजर जो आमचो ऑफिशियल प्रोसिजर तो आमी स्टार्ट करता. मग ते गाडी चलयना ड्रायव्हराक गाडी चलोवंक दिना. आयदर पात्रांवान दुसरो अरेंजमेंट करपाचो ड्रायव्हर घेवन वचपाचो गाडी घेवन वचपाची. हे चालू ती कंटिन्युअस ही चालू. आतां मातशी ह्या दिसांनी जोरान धरल्या कित्याक आतां इयर एंडींग न्हय चड शक्यता आसा. लोक टुरिस्ट आयिल्ले आसा. Omkar Ferrari for Prudent. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.